इलेक्शन लागीं पावता तशा म्हापशेच्या पालिकेक जाग आयिल्ल्या भशेन दिसता। 20 बायो टॉयलेट, SC ST लोकांची 20 घरां रेग्युलरायज करपाची, बाजारात वायफाय फॅसिलिटी आनी बाकीच्यो कांय गजाली सध्या पालिकेच्या अजेंड्याचेर आसात। चीफ ऑफिसर खंय ताच्या कांय पावर सकयल्या ऑफिसरांक दितलो। म्हापशेच्या रस्त्यांक मात वाली ना। Officer may delegate any of his powers to any subordinate officer. म्हणजे प्रशासन सुटसुटीत जावच्या खातीर आणि स्पीडी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डिसिजन जावच्या खातीर जे केंद्रीत सगळे पावर चीफ ऑफिसरा कडेन आसा म्हणजे काही ताणें ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अकाउंट्स ऑफिसराक डेलिगेट केल्या आणि काही पावर म्युनिसिपल इंजिनियर ग्रेड 1 म्हणजे टेक्निकल सेक्शन असो हेड ऑफ दॅट सेक्शन. So he's delegated some of his powers which has to get the approval of the council. Such a council given that has been approved by which people will be able to get faster services. 20 bio toilets घेवपाचे proposal मांडलेले आसा. So ह्यो 20 bio toilets घेवन ज्या काही लोकांचेर उगड्यार वचपाची परिस्थिती येता म्हणजे कडेन स्वताचे टॉयलेट नासल्या कारणान ओपन शौचाक वयता अशें आयडेंटिफाय करून तेजे स्पॉट्स आसा त्यो जितल्यो फॅमिलीज उक्त्याचेर वयता संडासाक तेंच्या खातीर ते बायो टॉयलेट्स तांकां उपयोगाक पडटले आनी आमची सिटी ओपन डेफिकेशन फ्री करच्या दृश्टीन एक म्हत्वाचें पावल जातलें. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब अशें एक 20 जाणांची घरां रेग्युलरायज करपाचो रिक्वेस्ट प्रलंबीत आसा खूब तेंपाच्या. सो वायस चेअरपर्सन मालिन डिसोजाचो रिक्वेस्ट जातलो की ते तेंची रेग्युलरायज करपाची म्हणून शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीची जी घरां आसा 20 एक. BSNLचे एक प्रपोजल येयल्ले वायफाय सर्विसीस प्रोवायड करपाचे म्युनिसिपल मार्केट ह्या परिसराक आनी ह्या म्युनिसिपल बिल्डिंगे खातीर वायफाय सर्विसीस दिवपाच्यो. सो त्यो आमी तेंचे BSNLचे प्रपोजल कन्सिडर केला. मार्केटान शिस्त हाडच्या खातीर काही उपाय काही कावन्सिलरान सुचयल्या ते विचारान घेवन त्या प्रमाणे जाता तितले बेगीन मार्केटान शिस्त येवची आणि खंयच्याय प्रकारचो जे पादचारी किंवा थंयसर जे गिरायक येता मार्केटान ताका कसलेच डिफिकल्टी कठिनाय येवची न्हू म्हणून जे आमचो प्रोसेस चालू आसा. सत्तरीच्या धनगर समाजाचो विकास ज्या तरेन जावंक जाय तसो जायना. धनगर समाजाच्यो जायत्यो अडचणी आसात. मुख्य प्रस्न जमनींचो. समाजाचे लोक पयलीं चडशे रानांनी रावताले, उपरांत आतां समाज रावता गांवांनी. ही जमात रावता सरकारी जमनीर. जमीन नांवार नाशिल्ल्यान तांकां खंय सरकाराच्यो स्किमी घेवंक मेळना. सत्तरीच्या धनगर समाजाक गेली कितलीक वर्षां जाली जमनीचो जो प्रश्न आसा तो प्रामुख्यान सतायता आणि तो प्रश्न सुटावो जावपा खातीर संस्थेच्या माध्यमांतसून आमी इटसेल्फ जवळ जवळ 25-26 वर्सां जाली आमी प्रयत्न करता. सरकार दरबारान कटाटपी निवेदनां सादर करता, मुख्यमंत्र्याची भेटी घेता, स्थानीक आमदारांक आमी कळयता, प्रत्येक इलेक्शनाक आमी एक प्रश्न उपस्थित करता आणि हो प्रश्न गेली कितली वर्सां सुटोंक ना. त्यामुळे आयज धनगर समाज जो सत्तरीचो आसा तो सामको समस्यान ग्रासलेलो असो म्हणूं येता. आणि हितूर कितें आसा एक प्रश्न जर सुटात हो जमनीचो प्रश्न सुटलो जाल्यार बाकीचे प्रश्न जे ऑटोमॅटीक सुटूंक शकता. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 99% जे लोक आसा ते आयज आमचे सत्तरीचे सरकारी जमनीन अवलंबून आसा, सरकारी जमनीन वास्तव्य करता. जमनीचो प्रश्न सुटोंक ना कारणान बाकीच्यो सरकारी ज्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो एकू घेवपाक मेळना आणि जर एप्लाय केले तर ताका हजार कटकटी आसता. त्यामुळे आता जवळ जवळ अटल आसरा ही सरकाराची योजना जी आसा म्हत्व म्हणजे बरी धनगर समाजाचो खरो विकास तितून जाता आसलो ती आता एका धनगर सत्तरीच्या बांधवांक ती स्कीम मेळोंक ना. त्यामुळे जवळजवळ 100-150च्या आसपास अर्ज गेल्या 3 वर्सांपासून भरून धाडलेले आसा. म्हणून सरकाराकडे एकूच मागणी आसा हो जमनीचो प्रश्न जो धनगर समाजाचो आसा तो सोडोवचो. जागो बिगो असो काय ना गोरवांक बांदपाक हे करपाक म्हणटा ना तांकां बांदपाक बी अशें घोटो बिटो बरो आसूंक जाय न्हू. घोटो रावपाक जागो बी असो रस्तो ना त्रास जाता न्हू. करड हाडपाक गोरवांक कितें हाडपाक त्रासूच न्हू तो सगळो. रस्तो ना न्हू सारको. रस्ते ना सारके धर लायट बी अशी रस्त्यार ना अशें. हांवूच पत्री घातला ते पयलीं खूब आसली. हो घेवंक ना आमी आतां लायट. घेवया एक ब्रेक.